Election of Sarpanch and Deputy Sarpanch Rules 1979. I, the presiding officer, do hereby declare that Shri Tulsidas Vasudev Gawas, resident of Chandel, Pernem, Goa, is duly elected as Sarpanch unopposed, and Srimati Ruchira Ramesh Maik, resident of house number 391, Pimpawada, Hasapur, Pernem, Goa, is elected as Deputy Sarpanch unopposed of Village Panchayat Chandel, Hasapur. हांव सगळ्यांत पयलीं म्हज्या समस्त चांदेल आनी हसापूर ह्या सगळ्या लोकांचे खूब आभार व्यक्त करता आनी ते चांदेल हाळी एकूच मरे चांदेल हाळी आनी हसापूर ह्या सगळ्या लोकांच्या वतीन लोकांच्या सहकार्यान ताणें म्हाका निवडून दिलो म्हण तेंचे हांव खूब पयलीं आभार व्यक्त करता आनी आयज सरपंच जालो हांव आनी आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आयज सरपंच पदाचेर आयज हांव ताबो घेतला. हांव खरेंच पयल्या सुवातेर म्हाज्या सगळ्या गांवच्या लोकांचे आभार व्यक्त करता तशेंच आमच्या आमदाराचे जेणे म्हाजो विश्वास दाखयलो आनी म्हाका सरपंच पदार आयज ताणें म्हाका बसयला. हांव इतलेंच सांगता ह्या निमित्तान की ही म्हाजेर मोठी जबाबदारी आसा आनी लोक म्हाजे कडेन अपेक्षेनूय पळयता. हांव आमदाराच्या सहकार्यान ह्या संपूर्ण म्हज्या ग्रामपंचायतीचो जी कितें कामां आसतलीं विकास कामां जावं लोकांच्यो बारीक अडीअडचणी आसतले त्या सगळ्या लोकांच्या विश्वासाक पात्र रावन आमदाराच्या सहकार्यान लोकांची कामां प्रामाणीकपणे करपाचो एक बरो प्रयत्न करतलो. त्याच प्रमाणे आमचे सगळे पंचायत मंडळ आसा तांकां विश्वासात घेवन जी ह्या गांवांत विकास कामां जातलीं वा जे आमकां खंय तरी अडीअडचण जातले त्या सगळ्यांक आमी 5 मेंबर मेळोन आमी ह्या पंचायत विकास करपाचो प्रयत्न करतले. आनी आमच्या आमदाराचें आमकां पूर्ण सहकार्य आसा ताणें आमकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की हे कार्य करता आसतना कसल्याच तरेचो भेदभाव न करता किंवा सुडाचें राजकारण न करता ताणें आमकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की राजकारण सुडाचें न करता लोकांक सेवा दिवपाचो प्रामाणीकपणे प्रयत्न करा आनी लोकांची कामां करता आसतना लोकां मदीं पूर्णपणे सहकार्य करून तेंचे मदीं वावर करा असो आमकां ताणें ऑलरेडी आमकां आदेश दिल्लो आसा आमदारांनी आनी त्या आदेशाचें पूर्णपणे पालन करतना आमी सगळे पंच मेळून हें काम करपाचो सगळे प्रामाणीकपणे प्रयत्न करतले.